येवकार आणि नमस्कार तुमचे स्वागत आम्ही करतात परत तुमच्या बोटार गोयचो फुडार हे कार्यावळीत आमच्या वांगडात हांगा स्टुडिओ आसात अलकनंदा श्रृंगारे जांचे कडेन आमी उलयतात. तांणी जो सर्वे केला ताजे रिजल्ट्स आमी हांचेर खूब भासाभास जाली. म्हाका तांकां एक बिफोर वी एंड अप I want to ask you one final question. You mentioned about increasing role of women in this election and the mindset of women, how they think differently from the men. Raju also mentioned about it. But I want to ask you one particular question, that is, will these women be a game changer? Their thinking and voting in a different pattern, in a particular pattern, will be a game changer in Goa's politics and these elections. Definitely, because their voter turnout is more for the women, and how they are going to vote and whom they are going to vote is going to determine who is the winner, or which party is going to get more number of seats. That definitely is going to have an impact based on how women are voting, because they are more in number compared to men. येस, इंट्रस्टींग गजाल तुमी म्हणली आनी आमी हाजेरूच हें डिस्कशन हांगा सोंपयतात. आमी पयलींच मेन्शन केल्लें बायलांचें प्रमाण गोंयच्या इलेक्टोरेटा भितर चड आसा दादले परस, आनी बायलां थारायतली गोंयचो फ्युचर कितें तो. राजू बाबान जशें सांगिल्लें की बायलां जेन्ना चिंतता ती सिन्सियरली कोणाक वोट दिवपाचें अशें तांकां तें खबर आसता. तांणी आपल्याचो मनाचो निर्धार केल्लो आसता. वायल दादल्याच्या मनांत अशी दोलायमान परिस्थिती आसता खूब फावट, आनी खूब फावट तो फ्रेंड्स आनी बाकी सगळे फॅक्टरां चंचल असतात. बायलां चड स्थिर बुद्धीची असतात. हे स्थिर बुद्धीचेरूच आमी हांगा सोंपोवया. थँक्यू अलकानंदा फॉर जॉयनिंग अस. थँक्यू सो मच. It was very much interesting and enlightening, the results and the findings of your survey. अलकनंदा, आमकां तुका आतांच रिक्वेस्ट करपाक जाय, जेन्ना रिजल्ट येतले ते दीस तूं आमच्या पॅनलान आसचें. आनी आमी आतां हांगाच थांबुया, एक ब्रेक घेवया. ब्रेका उपरांत आमच्यो फुडल्यो कार्यावळी चालूच आसतले. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.